आमच्या शेजारा चीना देश आसा आनी आमी कोंकणी भाशेंत चीना देशाच्या लोकांक चिनकार म्हणटा. चिनकारांची एक सांगणी आसा, काळोख काळोख म्हूण दोश दिवच्या बदलाक एक वात पेटय. आनी आमी जाणां काळोख आसल्या वेळार वीज दिवे नात, आमी कितें करता, एक वात पेटयता. आतां आमचे कडेन मोबायल आसा, मोबायलाचेर टॉर्च आसा, ती गजाल वेगळी. आदी आमी वात पेटयताले. दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी वात जावंक जाय, हो संदेश आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळो. सर्वेस्पर देव इसायास प्रवाद्या कडल्यान म्हणटा, तुवें म्हजी फकत सेवा केल्यार पावना, इस्रायल प्रजेक म्हजे लागीं हाडल्यार पावना, तुवें संवसाराचो उजवाड जावंक जाय. आतां जें कितें सर्वेस्परा देवान सांगलें तें कोणा विशीं आसलें काय आमी जाणां. तीं उतरां पुर्तेपणी जेजूक लागतात. कित्याक जेजून म्हणलें, हांव उजवाड, हांव सत, हांव वाट. कोण म्हज्या उजवाडान चलता ताचो नाश केदींच जावचो ना. म्हणजे जेजूच्या उजवाडांत आमकां क्रिस्तांवांक वांटो मेळ्ळा. हें आमी जर समजून घेतल्यार आमचें जिवीत उजवाडाचें जावंक जाय, तें काळखाचें जावंक उपकारना. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांब पावलो म्हणटा, म्हाका जेजूचो आपोस्तल म्हणून देवान नेमला, मनशांनी न्हय, देवान नेमला. आनी आयच्या तिसऱ्या वाचपान सान जुआंव बाप्तिस्त म्हणटा, हांव म्हजे फाटल्यान जो येता ताका वळखनासलो, पूण जाणें म्हाका उदकाचें स्नान दिवंक धाडलो. ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो तूं पळयताय तोच देवाचो पूत. कोणा विशीं जुआंव बाप्तिस्तांनी सांगलें, जेजू विशीं. तर आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां, पूण आमचें जिवीत जेजूच्या पाटलावदारांक सोबता तसलें आसूंक नाका. तशें आसा काय? काल म्हज्या एका कामाक लागून हांव एका दोतोराक मेळूंक ताच्या घरा गेलो. ताची आवय आसली, बापूय आसलो. आनी उलयतना ह्या दोतोरान म्हाका म्हणलें, तरणाटो दोतोर, ताचे लागीं एक दीस एको जाणटेलो हिंदू मनीस आयलो वखदाक लागून. आनी ह्या दोतोरा लागीं जायतो लोक येता, कित्याक तो चड फी घेना, गरजे भायर वखदां दिना, गरजे भायर कसले टेस्ट करूंक सांगना, कांयच ना. कितें जाय तितलेंच. हाका लागून जायतो लोक गोंयचो आनी गोंया भायलो आसा तो सादो लोक चडसो ताजे लागीं येता. हो जाणटलो आयलो, शिकलोलो मनीस, पुर्तुगेज काळार तो शिकलोलो मनीस. ताणें येवन उलयतना दोतोराक विचारलें, खंय दोतोर तूं क्रिस्तांव वा हिंदू? दोतोरान म्हणलें, हें तुका कित्याक लागता? तूं म्हजे कडेन वखदाक आयलाय. हांव क्रिस्तांव वा हिंदू, आनी तूं कितें फरक पडटा तुका? तेन्ना त्या मनशान अशें म्हणलें, दोतोर पडता. तूं जर म्हजे भाशेन हिंदू तर तूं फटींग. कितें म्हणलें ताणें दोतोराक? तूं जर म्हजे भाशेन हिंदू तूं फटींग. दोतोरान म्हणलें, खंय तशें कित्याक म्हणटाय? जाय तो हिंदू लोक बरो आसा न्ही. वय हांव जाणा, पूण हांव तुका सांगता दोतोर, हांव पुर्तुगेज काळार डॉन बॉस्को इस्कॉलांत शिकलो
आनी थंय त्या तुमच्या पाद्रीनी कितें म्हाका शिकयलें ताका लागून आज हांव एक मनीस म्हूण घडलां. जें कितें तुमचे पाद्री तुमकां शिकयतात ते आमचे भटजी आमकां शिकयनात. ते येतात, देवाची पुजा करतात, मंत्रां म्हणटात आनी आसा तितलें. पूण तुमचे पाद्री तुमकां शिकोवन दितात. मागीर हांव आनी दोतोर आमी उलोवंक लागल्या. जें कितें त्या मनशान क्रिस्तांवां विशीं सांगलें ती गजाल आज आसा काय? आज आमी हेर धर्माच्या लोकांक एक नमुनो, एक मॉडेल म्हूण आसांव काय? बिलकूल ना. गोंयांत तरी नातूच, राजकारणी तरी नातूच. कांय चुकून एक वा दोग राजकारणी आसतीत जे भ्रश्टाचारान बुडूंक नात, जे गोंया खातीर वावुरतात. असले पुलीस अधिकारी आमचे लागीं आसात काय? जे पयशे घेनात, जे निती प्रमाणे लोकांक नीती दितात. असले आदोगाद आसात काय? जे दुबळ्यां खातीर, अनीत जाल्ल्यां खातीर झुजतात. असले आसात काय? गव्हर्मेंट ऑफिसांत क्रिस्तांव लोक काम करता ते तितले प्रामाणीकपणान भ्रश्टाचार नासतना सेवा दितात काय? तांचे सोडात, आमचें कितें? आतां आमी आमचेर नदर मारुया. हांव जर काळखांत जियेतां, म्हज्यान कशें सांगूं जाता तुमकां उजवाडान जियेयात म्हणून? चिंतात. हांव फाल्यां मिसाक येताना मोटवें कालसांव घालता, एक टी शर्ट घालून मीस पेटयता. तुमी मानून घेतली? मानून घेतली ना न्ही? म्हणजे पाद्रीन बरें सारकें न्हेसूंक जाय. आमकां एक फॉर्मल न्हेसण आसा, ही मिसा वेळार मात आमी न्हेसता. ही घालून हांव पणजे गेलो जाल्यार कोण म्हाका पिसो म्हणटीत न्हय. इगर्जेन हांवें एक माणसुगेचें न्हेसण न्हेसूंक आसा. आमच्या लोकांचें माणसुगेचें न्हेसण आसा. कितले फावटी म्हाका हें सांगचें पडटा. आमच्यो अस्तुऱ्यो ना, थंय कात्रे, हांगा दाखोवप, थंय दाखोवप. आरे बाबा, तुमकां दाखोवपाचें जर आसा जाल्यार सगळें काडात आनी खंय तरी क्लबांनी वचात, रस्त्यार वचात, दाखयात न्ही तुमी कशीं दिसतात तीं. इगर्जेन न्हय, इगर्जेन आमकां दाखोवंक येनाकात तुमी. आनी मागीर आमचे दादले तरी उणे आसात, भांगर दाखोवंक, येदी येदी कांकणां भांगाराची आनी दाखोवंक. बाबा, तुमकां भांगारच दाखोवपाचें आसा जाल्यार सगळें भांगार घालात आनी वचा पणजे रस्त्यार, थंय हांगा वचात आनी दाखयात सगळ्यांक तुमचे कडेन कितलें भांगार आसा तें. आमी इगर्जेक येता देवाक मान करूंक, म्हजें व्हडपण दाखोवंक न्हय, म्हजी सोबाय दाखोवंक न्हय, म्हजें न्हेसण दाखोवंक न्हय. हे आमचो लोक समजला? समजूंक ना. आनी मागीर इगर्जेक येतस आमी थंय हांगा पसरून बसता आमकां जाय तशी. तुमी एका मंदिरांत वचा, एका मुसलमानाच्या मशिदीक वचा, थंय लोक कितले माणसुगे न्हेसून येता, कितल्या मानान भक्तीपणान ती त्या मंदिराक वा मशिदींत देवाचें भजन करतात. आमचो लोक करता ना. येवंक जाय म्हण येवप, केन्ना आयलारी जाता. मिसाक मी सुरू जाता तुज्या आयलार जाता, वाचपां जाता तो आयलारी जाता, कॉन्सेक्रसा वेळार आयल्यार जाता, आनी निमण्या वक्तार मागीर कोमुजांव घेतल्यार आमी मिसांत वांटो घेतलो अशें कितें आमच्या लोकांचें चुकीचें चिंतप ना. आमी उजवाडाची वात आमी जावंक जाय. एक एकल्यांनी, पाद्रीनी जावंक जाय, माद्रीनी जावंक जाय, लोकांनी जावंक जाय. आमकां पळोवन हेर धर्माच्या लोकांन म्हणूंक जाय, बाबा ही कितली आमच्या परस वेगळी, ही झगडनात, ही शांतीन जियेतात, एकवटान जियेतात, मोगान जियेतात अशें म्हणूंक नाका. ही परिस्थिती आज गोंयांत आसा ना.
भाटां खातीर कितल्यो केसी कोर्टांत आसात आज. भाव भयणीचेर, भयण भावाचेर आड सगळें चलता. अशें कित्याक आमचे थंय जेजू ना. आमी जेजूक खंय तरी कुशीन उडयला आनी आमकांच आमी व्हड केलां. संवसारी वस्तूंचेर आमची नदर थिरोवन आमी बसलां. जशी कितें ह्या संवसारांत आमी सासणांच्या सासणाक रावूंक आयिल्ल्या भशेन. हे सगळें आमकां सोडून बेशेंच पडटलें न्हय. हे आमी जाणाव. तर जाणाव आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत कित्याक बदल येना? बदल येना इतल्याकूच आमकां तो बदल आयिल्लो नाका. आमकां जेजूची शिसां जाल्ली नाका. आमी फकत जेजूचें नांव घेता. आमी क्रिस्तांव 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 म्हणप आनी भोंवप. आयचीं वाचपां आमकां जेजूची खरी बरी शिसां जावंक आपोवणें दितात. तर ह्या आपोवण्याक आमी पुरतो पाळो दिवया.